Radiology in Goa Medical College. ताज्या उपरांत क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन्स, जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक पोस्ट जाय आशिल्ले ते सगळे क्रिएट केल्ले आसा. Approval regarding the 1-year bond service completion of the allied courses conduct under the institution of the psychiatric and human behavior बांबोली. IPH बीन वेगवेगळे कोर्सेस सुरू करता ताका अप्रुवल दिल्ले आसा. आमचे बरोबर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाप्पा माविनूय आसा. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल फॉर द परचेज ऑफ किट्स. फाटले हेजे जे किट्स घेवपाचे उरलेले पळय न्ही ताका तपश्चर्या एंटरप्रायजीस मारगांव हांच्या कडल्यान परचेस केले कोविड किट. क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गॅडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी. ताज्या उपरांत it is an ex post facto approval for the allotting the work for the operation and segregation of the document collection of transportation monitoring biomedical waste in Goa health monitoring services in Goa Medical College. Propose transfer of the government land 300 square meter in the Maushi Sattari Panchayat. It is for the MRF facility. Okay. ताज्या उपरांत अप्रुवल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंटर फॉर द लॉ फॉर द एंटरप्रिनरशिप ऑफ द रिसर्च इन नॅशनल अकॅडमिक ऑफ द लीगल स्टडीज रिसर्च नालसार इन अ टुरिजम डिपार्टमेंट फॉर द लॉ फॉर्मेशन. ओके. ताज्या उपरांत अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवायझर इन एड्युकेशन एग्रीकल्चर टुरिजम फॉर द SDG गोल्स. ओके. बाकीची एक 4-5 डिसिजन सगळी एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन इन वेरियस डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान आसा, परत हेल्थ डिपार्टमेंटाचे, परत ताज्या उपरांत GADची अशी एक 4-5 एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्सपेंडिचर सँक्शन आसा. की आयज मेजर डिसिजन तीच आशिल्ली क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गॅडा आनी हातूर आशिल्ली. ताज्या पलीकडे वेगळी काही मेजर डिसिजन नाशिल्ली. बाकीचे एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलच आशिल्ले 2-3 एक्स बॅगेज स्कॅनिंग आनी हे आशिल्ले. 2 विशय तुमच्या समोर दवरपाक जाय आशिल्लो. अजून एक इट इज एन चिंतन शिबीर जे 27 आनी 28 तारखेक जावपाचें आसा. म्हणजे होम मिनिस्टर प्रतिदा चिंतन शिबीर राज्यात मुख्यमंत्री म्हणजे हांव प्रेजेंट आसतलो. स्टेट होम सेक्रेटरी CS आनी DGP हाजे हरियाणा हांगासर जावपी चिंतन शिबीर जावपाचें आसा. त्या चिंतन शिबिराक हांव स्वता वयतलो. राज्यातले वेगवेगळे इश्यूज रिलेटेड विथ द होम आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन जे वेगवेगळे इश्यूज आसा ते मांडपाक 27 आनी 28 तारखे दिसा हरियाणा हांगासर हे चिंतन शिबीर जातलें. 2 दिसाचें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑर्गनायज केला. ताज्या भायर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी CS कॉन्फरन्सची सुरवात केल्या. परत CS कॉन्फरन्स येता त्या 5 जानेवारी आनी 5 ते 7 जानेवारी 3 दीस ही परत कर्नाटकान जातली. आनी मेनली ताजे इश्यूज जे आसा पळय न्ही इट इज अ विकसीत भारत. हितूर कडल्यान ग्रोथ अँड जॉब क्रिएशन हो तेजो मेन पिलर. सेकंड इज एन इन्क्लुजीव ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तेजो सेकंड पिलर आसतलो. मेन थीम इज मिनिमायझींग रेग्युलेटरी कॉम्प्लायन्सीस, इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट, थ्रस्ट ऑन MSME, एम्पावरिंग वुमन, हेल्थ अँड न्यूट्रिशन आणि स्किल डेव्हलपमेंट ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर परत चिंतन शिबीर जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आणि पुराय सगळ्या देशातले CS फाटले फावटी हिमाचल प्रदेशात जाल्ली. सेकंड CS कॉन्फरन्स ही कर्नाटकात जाता. असे वेगवेगळे इश्यूज जे आसा पळय न्ही एक होम मिनिस्टर स्वता चेअर करतले, दुसरी प्रायम मिनिस्टर स्वता चेअर करतले आणि वेगवेगळे इश्यूज हे त्या माध्यमांतल्यान घेवपाचे आसा. दुसरो महत्वाचो विषय काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमचो ट्राफीक, ट्रान्सपोर्ट आणि PWD ह्या तिगांयनी जो इशू मुद्दामून दवरला येता त्या रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट आणि टू रिड्यूस द एक्सिडंट इन द स्टेट हाज्या खातीर आमी 21 तारखे दीस मिनिजीस ब्रागांजान एक फॉर पब्लिका खातीर इंटरॅक्शन पब्लिकांनी आपली सजेशन्स दिवची. आमी प्रेजेंटेशन दितले आमी कितें तयार केलां तें आनी एक्सिडंट रिड्यूस करपा खातीर पुराय स्टेटीत म्हणजे नॅशनल हायवे, स्टेट हायवेज हाज्या खातीर कितें करचें हाज्या खातीर एक चर्चा सत्र आमी 21 तारखे दिसा मिनिजीस ब्रागांजार हांगासर घडोवन हाडटा. तितूर सगळ्या विशेष करून प्रेसवाल्यांनी पार्टिसिपेट जावचें
आपल्या रायटिंगान किंवा आपल्या प्रेजेंटेशन तुमच्यांनी सबमीट करचें तेजेर वर्किंग करून राज्यांतले एक्सिडंट म्हणजे आमी ऑन एन एवरेज पळयता की वर्साक 250 ते 300 लोक हे एक्सिडंटान वता. आमी टोटल जर आंकडो घेत जाल्यार 250 ते 300 लोक वेगवेगळ्या एक्सिडंटांनी वता. हे कमी करपा खातीर म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो रोल कितें आसतलो, पुलीस डिपार्टमेंटाचो रोल कितें आसतलो, PWD डिपार्टमेंटाचो रोल कितें आसतलो आनी पब्लिकाचो रोल कितें आसचो हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. ताज्या खातीर आमी एक वर्कशॉप घेता आनी ताज्या उपरांत पुराय इम्प्लिमेंट म्हणजे स्ट्रॉंगली सगळी कडेन इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमची तिनूय डिपार्टमेंटां काम करतली. येता त्या 22 तारखे दिसा म्हजें इंटरेक्शन स्वयंपूर्ण मित्रां वांगडा जातलें. नवीन पंच सरपंच निवडून आयल्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या मोहिमेचेर हांव आनी पंचायत मिनिस्टर दोगूय जाण हे स्वयंपूर्ण मित्रांच्या बरोबर इंटरेक्शन्स करतले वेगवेगळ्या विशयाचेर आनी तांकां स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ही मोहीम फुडें व्हरपा खातीर तांकां मार्गदर्शनूय करतले. आमी पळयता की फाटले फावटींतलो आमचो टार्गेट आमी एटलिस्ट 90% अचीव करपाक शकले. आमचें म्हणणें आशिल्लें की ज्यो सगळ्यो स्किमी तेंच्या पर्यंत पावोवपाच्यो आनी सेकंड स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हातूंतल्यान एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी आनी खास करून आमी भर दिता वीच इज एन स्कील डेव्हलपमेंट. ते आमी म्हणजे आमची डिपार्टमेंटां काम करतात पण आमी पंचायत लेवलाचेर सुद्दां स्कील डेव्हलपमेंट कशें करप हाजेर मोठ्या प्रमाणात भर दिला. ताजेर इंटरेक्शन करतले. तो कार्यक्रम आसतलो 22 तारखे दीस. आनी एक कार्यक्रम आमी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयलेच फावटी जे नीट आनी CET हांच्या भितर टॉप करपी भुरग्यांचे फेलिसिटेशन मिनिजीस ब्रागांजान तेच दिसा 12 वरांचेर दवरलो. पयलीं इंटरेक्शन 11 ते 12 ताच्या उपरांत 12 वरांचेर हो कार्यक्रम आसतलो. थँक्यू. आमी इंटरेक्शन डायरेक्ट करतले. वर्च्युअल इंटरेक्शन जातलो तो ताज्या ऑफिसांतल्यान हांव म्हज्या ऑफिसांतल्यान करता. सरकार तुमच्या दारी आमी परत कार्यक्रम चालू करता कारण मदीं आमी कार्यक्रम करपाचोय ठरयल्लो. पावस कंटिन्युअसली असल्या कारणान कार्यक्रम फुडें आयला. बट पयलो कार्यक्रम नोव्हेंबर म्हयन्यात बेगिनात बेगीन सरकार तुमच्या दारी जातलो. बट हांव एप्रिशिएट करता आमच्या सगळ्या मंत्र्यांक. 11 मंत्र्यांनी मंत्री तुमच्या गावी हो कार्यक्रम यशस्वीपणे म्हणजे राबयलो. सगळे मंत्री जे आसात तालुका प्लेसीसचेर 12 तालुक्यांनी तांच्यांनी गेले, आपल्या डिपार्टमेंटाक विजीट केली. फुडले फावटी म्हणजे 2 महिन्याच्या उपरांत आज उरलेल्या मतदारसंघांनी विजीट करतले. त्या निमित्तान त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्ले तेंचे डिपार्टमेंट हे एक्टीव जाला आनी एक्टीव रित्या काम करपाक लागलेले आसा. आमी फक्त ताका पळय तुवें जो विशय सांगता पळय न्ही हो PG लेवलाचेर आसा. पयलीं म्हणजे SC, ST, OBC ग्रॅज्युएट लेवलाचेर तांकां ऑलवेज रिजर्वेशन मेळत आयिल्लें आसा. पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचेर एक ताका फक्त दोनूय डिपार्टमेंटा मदीं GMC आनी सोशल वेलफेअर हाच्या मदीं एक नोटिफिकेशन काडपाचें उरलेलें. बट तें नोटिफिकेशन ऑलरेडी तेजो प्रोसेस पुराय करपाक घेतला. उरलेल्या सिटाच्या मदीं ताका एक फावटी रिजर्वेशन्स मेळटले. हांवें आमचे मंत्री जे सगळे गेल्ले पळय न्ही तांकां ऑलरेडी रिपोर्टूय सबमीट कर म्हटलां आनी तेंच्यांनी आपापलो रिपोर्टूय बी म्हणजे CMO ऑफिसा खातीर सबमीट केला. तांच्या हितूंतल्यान 2-3 गजाली जाल्या. म्हणजे एक तांच्या डिपार्टमेंटांतले काही प्रोजेक्ट जर इनकम्प्लीट आसत जाल्यार ते प्रोजेक्ट एक्सपडायट करपा खातीर तांकां मदत जाली. ते प्रॅक्टिकली फिल्डार वचून तेंच्यांनी पळयले. ताच्या पयलीं मंत्री वयतालो एखाद्या कार्यक्रमाक वयतालो आनी येतालो. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता निलेश 70 मतदारसंघात गेलो वाळपय. त्यांनी सगळे म्हणजे वाळपयन आपली आसलेली सगळीं ऑफिसां म्हणजे मागीर ते रोड्साचे आसतले, बिल्डिंग्साचे आसतले, वॉटर सप्लायचे आसतले, सगळीं ऑफिसां विजीट केली. त्या निमित्तान ते सगळे जाण एक्टीव जाले न्ही त्या ऑफिसांतले. नाल्यार बिल्डींग डिव्हिजनान केन्ना कोण मंत्री न्ही आमदारूय वचून नको. ते आपले डिव्हिजन आसा थंयसर म्हणजे तितूंतले ते काम करता काय ना हे एकदां कळना. त्या निमित्तान ते सगळे जाण म्हणजे प्रत्येकाक आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी कळ्ळी आनी प्रत्येकान काम घेवपा खातीर सुरवात केली. फिशरीज मिनिस्टर आणि डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हे हँडल करता इश्यू. सरकारी शाळेंतले तुका सांगता पळय थोड्या जाणांनी मरे न्यूज करच्या पयलीं जाणून घेवपाक जाय. हांव हें मुद्दामून सांगता. थंयसर 3 भुरगे आहा, 4 भुरगे आसात. 4 भुरग्यांतले 3 भुरगे दुसरे शाळेन वचूंक रेडी जाले. थंयच्यान 1.5 किलोमिटराचेर शाळा आहा. तांकां ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड केला. 3य भुरगे दुसऱ्या शाळेन वयता. ओके एकूच भुरगो वचूना. एकाच्या हट्टा पायी आमकां मुद्दामून खंय तरी सरकाराक वेटीच धरचे न्ही
आमकां कारण ते 4 भुरग्यांतले 3 भुरगे शिफ्ट जाले, तांकां ट्रान्सपोर्टेशन दिलो, ती बाई थंय येता. पुढे आमी कोणी तरी व्हडली बातमी हाडली, 15 दिवस शिक्षकच नाही म्हटलें म्हणून जायना न्हू रे. अरे हो तांकां कन्सेंट घेवन केल्लो आसा. रूल आसा हेल्मेट पिलियन रायडरांनूय घालचें म्हूण, पूण आमी ते स्ट्रिक्टली तितले इम्प्लिमेंट करना, कित्याक आमचे मेन रायडर आहा तेच येना, बट इन देअर ओन सेफ्टी दे शूड वेअर. आनी हांवें एक रूल ठरयला की हे जे रेंट बायक दिता तेन्ना पयले तो रूल नाशिल्लो, वेन दे गिव देम परमिशन दे शूड शो अस दॅट ISI मार्क हेल्मेट्स तेंचे आज घेयला म्हूण, नाल्यार ते दिना, ते हांकां ट्युरिस्टांक दिना एक एकदां, आनी ते बेश्टे तात्पुरती एक बेश्टेले हेल्मेट घालता, वेअर देर इज नो सेफ्टी जस्ट टू सकमवेंट द पुलीस. हांव फक्त एकूच ऍड करता, रेंट बायक आहा पळय न्ही रे, आतां हांव मांडवी 3ऱ्या पुला वयल्यान येतालो, 2 जाण बायक घेवन त्या पुला वयल्यान येता, गोंयकार कोण येवचो ना, म्हणजे दोनूय बायक रेंट बायकूय न्ही, परत त्यो म्हणजे विदाउट रेंट बायक तेंच्यांनी भाड्याक दिल्ल्यो आहा इल्लिगली, कारण ते नाल्यार थर्ड ब्रिजा वयल्यान कोण येवचे नासले. तेजो कारण तो येल्लो नंबर प्लेटूय न्ही, हे दिवपाचें बंद करपाक जाय, नाजाल्यार स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट एक्ट जातलो, आनी गाडी एकदां धरली जाल्यार मागीर सोडचे ना. हांवें सांगला न्ही, इट इज आयडियल दॅट दे वेअर इट, पूण आमी तितले पिलियन रायडरचे इम्प्लिमेंट करना, पूण मेन रायडरान घालपाकूच जाय. जावपाचें आसा जावपाची आमी जावपाचें. थँक्यू. एकूच सांगता लास्ट, अरे इतले तुम्ही सगळे उलयता, एक कॉंग्रॅच्युलेट करना, जिल्लो आमी ते बाय इलेक्शनात जिखले मरे, डॉक्टर प्रमोद सावंत परफॉर्मन्स हायलायट जाली, हो सरकार बरें काम करता म्हणून, ते तुम्ही हायलायट करू ना. तुम्ही अभिनंदन करपाक जाय अशें माविनाचें म्हणणें आहा. आमीच उलयले जाल्यार आमचें अभिनंदन जाल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयच्या पुराय जनतेचे 3य मतदारसंघातल्या जनतेचे परत एकदा आभार मानता. देव बरें करूं.